कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। घरची बायल शेतान वयता, प्रगतशील शेतकरी जाता आणि तुम्ही वेगवेगळे शेतान प्रयोग केले, हे तुमका कशा प्रकारचे प्रोत्साहन मिळता? कितें म्हणल्यार एक कडेन बरें दिसता, आपल्याचो टायमपासूय जाता, भितून सगळें फ्री कशें दिसता। भितून घरान रावलें काय आनीक तकली बेश्टी, एक टायमपास चल सगळेंच कामां जाता, वयल्यान करपूय जाता, खावपाकूय मेळटा, कोणाकूय दिवपाकूय मेळटा, एक बाबा उरलें तर शॉपार दवरुपाक मेळटा। तुम्ही आयज काळंगांची पळयला, पण काळंगां गेल्या वर्सा जशी लागलेली तशी अंदू ती लागना, कित्याक वातावरणाचो फरक जाला जाणवला तुमका? आता तशेंच म्हणटा की कितें तरी प्रॉब्लेम जाला, पण बरें अंदू जावंक ना, पीक जावंक ना। पूण अंदू तुम्ही समाधानी ना तशी ना पिकाच्या बाबतीत? ना। आणि रातचे गवे रडे येता भरपूर, तुम्ही तरी हे घातला प्रोटेक्शन आहात तुमची, पण बाकीचे शेतान व्हडा प्रमाणात गवे येता, गवे नासाडी करता। कृषी खाते ताचेर कांयच एक्शन घेयना, तुमचें कितें म्हणणें ताचेर? एक कितें तरी करपाचें न्हू तेंच्यांनी। आतां कितें आहा, सदांच मिरसांगो लायल्या, सगळ्यांचीच वाड लागता। आतां कंपाऊंड केला, पण तरी सुद्दां सायडीकसून सबंद रावंड मारून वयतात। आता तुम्ही अंदू काळंगां घातल्या, पण तितलो असो नेड हो ना काळंगांक, काय वातावरणाचो काय परिणाम आसूंक शकता? मातसो प्रॉब्लेम आसा, गरमी जास्त जाल्या कारणान ते प्रॉब्लेम येता। कृषी खात्याक बी कळयल्यात काय? कृषी खात्याक ना कळोवंकूच ना। आणि कसले पीक घेता तुम्ही? दर वर्सा पळयता आमी व्हडल्या प्रमाणात काळंगां लायतात, झेंडू फुलां लायता, मिरची, दोडगी, वाली, वेगवेगळे पालेभाज्यो लागता। कशी तुम्ही प्रेरणा कोणा कडल्यान घेतल्या ती? आमचे पयली पयलींची चालू आसले न्हय, वडील आमचे करीत पयली करताले, ते म्हटल्यार आमी हे चालू दवरले। आता समज आता प्रत्येक एखादो जर भुरगो शिकलो जाल्यार तेका सरकारी नोकरी जाय पडटा। शेतीन म्हणजे मातयेन कोण हात घालतलो हो तांचो प्रश्न आहा। त्या भुरग्यांक तूं कितें सांगूंक सोदता? पयलीं तांकां पयलीं आवड जाय न्हय, तांकां शेतीची आवड जाय। आवड पयलीं पासून सुरवात जाय। आता अचानक कर म्हटल्यार ते जावचें शक्य ना न्हय ते। ओके। आणि काय गवया रेड्यांकडून शेतकऱ्यांचे खूप भयंकर त्रास जाता गवरेड्या। काय त्याचो बंदोबस्त करिना फॉरेस्टाक आमी सांगता, पण तेंच्याकडे ते बंदोबस्त करूकूच ना जायना। केन्ना येतात हे गवे रेडे? रातचे येतात, रातचे येतात। चडा प्रमाणात असतात? खूप असतात, भरपूर कळप कसोच असता तेंचो। अंदू कितें कितें केल्यात तुम्ही शेती? कसली? सगळे आमी लायल्या, काळींग लायले, मिरची लायल्या। आता ह्या दिसांनी आमचे दोनच जास्त काळींग आणि मिरचीच लायता। आम्ही दोडग्याचो केल्ले ते सोपले, पण लास्ट महिन्यात झाले ते कंप्लीट। अंदू काहीतरी मक्यांचो प्रयोग केला? मके लायल्या थोडे, पहिलेच फावटी। ते गवरेड्याक लागून लावपाक मातशे त्या वासाक चढ येता गवे रेडे। आणि मके जाल्या उपरांत काय पोपट बी काय हे करतात? ते पोपट असता वयर आणि ते त्रास करतात, ते आता खाता येऊन ते रवाना दवरिना। आणि मिरच्यो काय प्रॉब्लेम झाला? ते कुडपे आता वयरसून पानच तेका वयर कोंबरी देना। कारण कितें आसूं येत? काय त्याचो इफेक्टच कळना। आम्ही सांगलेले ह्याच्या पयलीं एग्रीकल्चरा, पण तेचेर काय हे झाले ना। आता ही शेती करपाक तुमच्याकडे कामगार असता काय घरच्या घरा करतात? आम्ही करता आणि कामगारय आसा आमच्याकडे। घरान कोण कोण मदत करता तुमका? मिसेस करता, जास्त तिचेच काम असता चडशे तीच करता। भुरगी बी भितर आता रस दाखयता शेतीन? येतात ती आम्ही बरोबर केन्नाय अशी सुटी असल्या। नमस्कार, आम्ही तुया हांगासर ह्या शेताच्या मळ्यात आसा आणि ह्या शेताच्या मळ्यात रवी नायक आणि तांची घरकान्न श्रेया रवी मळीक हांणी शेतान वेगवेगळ्या प्रकारचे पाळल्या भाजे बरोबरच फळांची लागवड केल्ली आमकां दिसून येता। ह्या पयलीं त्यांनी व्हडा प्रमाणात झेंडूंची फुलां, काकडी, मागीर आमचे चिटकी, भेंडी, कारले, वाली, दोडगी अशा वेगवेगळ्या पालेभाज्या बरोबरच हालींच कालिंगणांचो व्यवसाय सुरू केला। व्हडा प्रमाणात कालिंगणां घातल्या, ती कालिंगणां लागलेली आसात। शिवाय ताणें आता मके घातलेले आसात।
त्याच भशेन ह्या वाठारात जी शेती व्यवसाय शेतकरी करतात तांकां रानटी जनावरांपासून व्हडा प्रमाणात धोको आसता. रातीच्या वेळार गवेरेडे व्हडा प्रमाणात येवन शेताची नासाडी करता. ताचेर कृषी खात्यान आणि वन खात्यान तांचो बंदोबस्त करपाची गरज आहा. शेतकरी व्हडा कश्टान मेहनतीन काम करून शेत पिकयता. सरकारय वेगवेगळे उपक्रम राबयताना वेगवेगळे येवजणे शेतकऱ्यांक दिता. ताचे लाभ शेतकरी घेतात. पण काही जाण शेती करत असताना जे काबाड कष्ट केल्या उपरांत ज्या व्हडा प्रमाणात नुकसान जाता त्या वेळार सरकारान तांची नुकसानी वेळोवेळ दिवन तांकां प्रोत्साहन दिवचे अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर.